मोगाळ कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकांनो तुमकां सुमेस्तांक आयच्या ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. आज आमकां करावळी कोंकणी क्रिस्तवांक वर्त्या संभ्रमाचो दीस, मोंती सायबिणीच्या फेस्ताचो दीस. 9 दीस मोरयेक फुलां अर्पण, आयच्या दिसा व्हडा दाबा जाणं तेच्या जल्माचे परब आमी संभ्रम म्हणून घरांत नवें जेवंचो दीस. आनी ह्या खातीर ह्या फेस्ताचो संभ्रम दडतो करच्याक आमच्या सगळ्या कुटुंबाचो वडील, आमच्या मंगळूर दियेसीचो गोवळी भोवमानांत एक एलोशियस पॉल सोजू आमचे संगी आसा. तुमच्या समेस्तांच्या नांवी ह्या कार्याक हांव मोगाचो स्वागत मागता. स्वागत. मोगाचे न्हू, मोंती सायबिणीचें फेस्त आमकां समेस्तांक मोगाचें. ह्या फेस्ता विशयांत थोडो वेळ समजून घेवंक आनी तशेंच ह्या फेस्ता विशयांत थोडी सवालां आनी चड आनी चड हें फेस्त कशें अर्थाभरीत करून संभ्रमचें म्हणून समजून घेवंक ह्या वेळार तुमच्या तर्फेन हांव थोडी सवालां विचारतां. गोळी बापानो, आमकां क्रिस्तवांक जायते फेस्तां आसात आनी तातूंत प्रत्येक जावन पास्क आमकां संभ्रमाचें वर्तें फेस्त, ताचे उपरांत क्रिसमस येता, ताचे उपरांत हेर फेस्तां. पूण आमकां हांगा मंगळुरी क्रिस्तवांक हे मोरयेच्या जल्माचें फेस्त, मोंती फेस्त भोव लागशिल्लें म्हणून सांगयात. भोव संभ्रमान 9 दीस फुलां व्हरचीं आनी एक आमचें एक रक्तांतच एक फेस्त रिगला म्हणून सांगयात. हेर जाग्यांनी पळोवंक गेल्यार हें फेस्त तितलें फामाद न्हय, पूण आमकां हें मोगाचें. देखून ह्या फेस्ता विशयांत 2 उतरां आमकां हें इतलें मोगाचें जावंक कारणां कितें जावंक आसूं. ह्या फेस्ताक मस्त आकर्शण आसा आनी हें आकर्शण आमी चिंतूंक गेल्यार म्हाका दिसता मुख्य जावन ह्या फेस्ताक कुटुंबाचें फेस्त म्हणटात. हें कुटुंबाचें फेस्त म्हणटा आसतना कुटुंबांत आशिल्ल्या सकडी सांद्यांक हें लक्ती जाल्लें. भुरग्यांत तावन युवजनांत तावन व्हडां पर्यंत आनी गमन सक्कडी सांद्यांक हांव मेळटा. आनी कुटुंब म्हणटा आसतना सक्तांक मोगाचें जाल्ल्यान हें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त जाल्ल्यान ह्या फेस्ताक मस्त आकर्शण आसा. हें फेस्त आचरण करूंक मस्त संतोश भोगता. आमी खाण घेवं ह्या फेस्ता भशेन पयलें ल्हान भुरग्यांक आमी मेतेर करता. भुरगीं फुलां उडोवंक फुलां नेतात आनी हांवें पळयलां आवयो एका 1.5 वर्साच्या बाळशाक सयत भुरग्याक सयत काकी अंडी धरन हातांत एका पिरींत इल्लीं फुलां तिच्चकान घेता आनी हे भुरगें ह्या भुरग्याक फुलां उडोवंक शिकयता. कल्या पुरबायचें एक दृश्य तें पळोवंक ह्या भुरग्याक ल्हान आसतना तें भक्तीपण आनी तशें मागीर मोरयेच्या इमाजे कडेन वचून तेजो उमो काणयो शिकोवचें आनी पुरा पळय भुरग्यांक मेतेर केलें. ताचे उपरांत ह्या भुरग्यांक कशें मेतेर केलें युवजन आसात, युवजन सगळें ऑर्गनायज करतात. ताचे उपरांत फेस्ता दीस ते कोवण चिवल्यावर तें करतात, शिस्त सांबाळचें पळय शिस्त सांबाळचें आनी जावन त्या पुरा मॅनेजमेंट करचें युवजन आसात. ताचे उपरांत व्हडां आमी सरावत पळयलें जाल्यार त्या दीस नवें बात तें इगर्जे काडन तें आशिर्वाचन करन तें मागीर कुटुंबाचें जेवण जेवंक म्हण आसा. पयले सुवातेर सगळ्या तांच्या वावराचो फळ हें नवें भात. तेच्या आसतना रयतांक वावर केल्ल्यांक तो मोठो संतोश ज्या कामाचो फळ हांगासर आसा म्हणून पळय देखून तांकां हो संतोश व्हडांक. तेच्या उपरांत कुटुंबाचें जेवण एक आसा. जेवण म्हणटा आसतना ह्या जेवणाक कुटुंबाचे सांदे सक्कडी सांगाता मेळटात. थोडे फावटी आनी साबार फावटी भायर कुटुंबांतल्यान भायर गेल्ले काजार कंदिल्ल्यो दुवो घरा येतात. त्या उपरांत थोडे फावटी ह्या फेस्ताक म्हणून पयस काम करनाचे गल्फांत आनी बैल्या गांवांत आसले मोंतीच्या फेस्ताक म्हणून येतात. ते म्हणटा आसतना कितें तें फेस्त इतलें आकर्शण कुटुंबाचो एक एकवट थंयसर दिसून येता. आनी देखून हें आतां चड आनी चड ह्या फेस्ताक तो महत्व मेळ्ळा
ह्या फेस्ताचो संतोष ह्या मुखांतर चडला आनी ह्या मुखांतर एक कोटी कुटुंबाचो एक कोटी थंयसर दिसून येता. देखून हें फेस्त म्हाका दिसता कुटुंबाक प्रत्येक तरेन एक आमी ताका अटेन्शन दिता. देखून कुटुंबाचें फेस्त जाल्ल्यान सक्कडी संदय हातूं मेळटात आनी सक्ट संद्यांकी मेतेर जावंक एक अवकाश आसल्यार हांव चिंता हें फेस्त फारीच आकर्शण जालां, संतोशजन जालां आनी हें देखून आचरण करतात. हें फेस्त न्ही मात्र आमी हांगा संभ्रमता. हांगा तो पयस गेल्ले जावं पुरो गल्फांत आसचे जावं पुरो युकेन आसचे पयस आसचे आसा ते क्रिस्तांव सांगाता येवन हें फेस्त दबाज्यान आचरसिताना. आनी खंडीजान फाल्यांच्या दिसाळ्यार जावं पुरो आमच्या अंतरजाळाचेर जावं पुरो जायते फोटो येतात. फेस्त थंय संभ्रमले, फेस्त हांगा संभ्रमले पळोवंक व्हरती खुशी जाता. ह्या फेस्तांत थोड्यो आमच्या समाजांतल्यो संगती जावं पुरो हिंदू धर्मांतल्यो थोड्यो संगती प्रवेश जाल्ल्यो ह्या जाल्यात. इनकल्चरेशन म्हणल्या रितीन आमी पळोवया. दाखल्याक थोडेसे दीस आदी एकल्यान म्हजे लागीं सवाल विचारले, फादर मोंती सायबिनाच्या फेस्ता दिसा कोबू दितात, हें कोबू लितुर्जीक गी खंयच्या अर्थान तो कोबू दिवचो गी म्हणून. कोबू फुलां हें आनी तशेंच बाताडचें हें सादारण हिंदू फेस्तांकी थोडो घांस आसा. हें आमच्या भौशा मिशनरींनी समजून घेवं नाका. कित्याक एक बाप्तिस्म दिला जावं पुरो या थोड्यो संगती हातूं सांगता हाडल्यात. हाच्या विशयान आमकां इल्लीशी चड माहीत. या तुमी सांगचे प्रमाणे आमी हांगासर हेरा धर्माच्या सांगाता जिवन आसां जाल्ल्यान तांच्यो थोड्यो रिवाजी आमी खाण गेल्यात. तांच्या फेस्तांक कोबू दिवची ती एक रिवाज आसा. हांगा आमी कोबू दिवची ती रिवाज पळटाव. हें भात ते बेंजार करचें आसा पळय तांकां ते म्हणटात तांच्या हातूंत धर्मांत ती कुराल्दा परबा म्हणटात तांकां तें आसा आनी तें आमी खाण गेलां. पूण हें हांगा गोंयांत ती रिवाज आसा भात नवे भात बेंजार करचें आनी परा. पूण हांगासर आमी ह्या आमच्या परिसरांत हेरा धर्माच्यांत कितें पळय थोड्यो संगती रिवाज आशिल्ल्यो त्यो आमी भितर काण गेल्यात आनी अशें आमी तांच्या सांगाता मेतेर जावन जिवंक एक सलीसी जाता. देखून इनकल्चरेशन तशें जालां. आनी हांव जाणा थोड्या कुटुंबांनी आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबाचें जेवण मोंतीच्या फेस्ता दिसा हेरी ते मेळटात आनी म्हणटात आमकां आमी दुसरें नवें जेविनांव यांचं हांगासर जेवल्लें आमकां पावता म्हूण म्हणटात. हेर धर्माचें हें हांवें पळयलां. आमच्या करमेलगुड्यार सप्टेंबर 8 तारीखेक आमच्या सर्व कामाचे क्रिस्तांव जायते आमी सांगाता येवन जेवता आनी तांकां भारी संतोश. आमकां त्या दिसा पाद्र्यापान सांगाता ब्रदरान सांगाता वट्टूक बसून जेवंक आसा म्हूण मात न्ही. तें एक मोरयेचें फेस्त आमचें फेस्त म्हणल्यार बरी ते संभ्रमतात. कित्याक जायत्यो संगती तांचे सांगत आसात आनी ह्या खातीर कुटुंब न्ही मात्र आमी एक क्रिस्तांव जावन एक ल्हान कुटुंब जावन एक सगळी समाजाची एक कुटुंब जावन एक फेस्त संभ्रमतना भोव संतोशाची गजाल. बापानो ह्या फेस्ताक आमी हांगा ल्हान आसतना जायतीं फुलां आसलीं, जायतीं वडपां आसलीं, वयतलीं तांतलीं आंतलीं खाण आमी व्हरतले. पूण आतां फुलां उणी जाल्यात आनी जायते कडेन फुलां मोलाक घेवन हाडचे तसले संदर्भ आयल्यात. अशें आसतना थोड्या जाग्यार प्रत्येक जावन मुंबय हांवें पळयल्लें आसा थंय फुलां अर्पोवच्या बदलाक त्या दिसा एक मात फूल हाडटात. हर एका दिसा एक फुलां मोरयेक दवरतात आनी अशें बशयेन हाडूंक तांचे लागीं फुलां नात. ताच्या बदलाक एका दिसा बूक आनी एका दिसा पेन्सिल्यो मागीर एका दिसा पेन्नां आनी कितें दुबळ्यांक गरज पडटात भुरग्यांक तसल्यो संगती हाडून मोरयेक समर्पण. ताच्या उपरांत त्यो संगती गरजेवंतांक दिवचे तसली एक संस्कृती मांडून हाडल्या थंय. अशें आमच्या समाजांत ती करचें तसलें आमच्या दियेसीजन करचें तसलें अवकाश आसात की संदर्भ जाल्यात की तेन्ना का कित्याक म्हळ्यार मोंतीचें फेस्त म्हणटा आसतना भुरग्यांच्या मोतीन तो फुलां ती मोलाक जावं दी, दुसऱ्याच्या तोटांत वचून चोरन जावं दी आनी कितें जावं दी ते हाडटातच. आनी जर तर ते फुलांची जर तर ते नाका म्हणून एक आमी दुसरी खंयची रिवाज आमी हाडली तर भुरग्यांक त्या फेस्ताचो रूच चलता, भुरग्यांक तें बरें दिसना. जर तर तें पेन्सिल्यो बूक
आनी केलें कड्डी आनी घाल दिवंक वचत जाल्यार ते आनी एकच वाट करया पूण हातूं तें मेतर करचें नाका. हांगासर फुलां सकडी मूग जालीं जाल्यार त्या मागीर त्यो वाटो धरया पूण ना जाल्यार मोंतीच्या फेस्ताक आकर्शण फुलां. ह्या भुरग्यांक फुलांत जायचे. फुलां काण घेवन ते वेतात आनी मोरयेक सर्गीच्या मायेक बाळोक मोरयेक ते भेटयतना थंयसर एक भक्त दिसून येता. मोरयेक आमी बाळोक मोरयेक आमी हीं फुलां भेटयता आनी अशें आमी आमचो मोग तातूंत दाखयता म्हणून. देखून फुलां जायचे. वय जायते फावटी आमी जिंचे फुलां मेळनात म्हणून हांव थोड्या वर्सां आदीं एका फिरगजेक नायनाट फिरगजेक फेस्ताक म्हूण गेल्लो आनी थंय पाद्र्यापान कॉम्पिटिशन म्हणून अनावन्स केल्लें म्हणजे कोण चड फुलां हाडटा म्हणून. पाद्र्यापान तितले भोवशा बशी आनी हाडटली आनी काय इल्लेशें चड व्हड जाल्यांत हाडटली म्हणून. पूण त्या दीस त्या भुरग्यांनी कांटिनीन सुद्दां हाडले. व्हडल्या व्हडल्या कांटिनी आनी व्हडल्या व्हडल्या गोणी आनी म्हणल्या बरी हाडली. म्हळ्यार फुलां आसात सोदून गेले आसात आनी आमची भुरगीं सुच्यान भोव हुशार आसा. आमी ल्हान आसतना कोणाच्या वयतली वचून हाडली आनी एक भोव संतोशाची गजाल, भोव खुशी जाता तसले उडास आमी फाटीं हाडटाना. आनी तशें दुसऱ्यांच्या हितलाक वचून फुलां काडटना कोणी नाका म्हणना. दुसऱ्या धर्माची जाल्यार ते काण जाल्यार दितात. हांव पळयलां. हांव ल्हान आसतना हांव फुलां काडूंक हाडूंक म्हणत आसतना आमचे शेजाऱ्या बरोबर हिंदुवांची तांणी फुलां काण दिल्यात आमकां वर देवाक भेटोवचें म्हणून. तितले तांकां भक्त आसा. म्हणटा आसतना फुलां ती मोंतीच्या फेस्ताक दोन सांगाता वेतात. ह्या फेस्ताचो संभ्रम इगर्जेंत आसा तशेंच घरा आसा. आमी सांगता जेवण जेवता सगळे कुटुंब सांगता येवन जेवता. पूण ह्या जेवण त्या दीस सगळी रांदवेस सगळी रांदवे कांय मांस मासळी कांयच ना रांदवेस. पूण आतां आदल्या काळार जायते सगळे घर आसले आमी क्रिस्तांव. पूण आतां सगळी उणी 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 जावन आयल्या. रांदवी भोव म्हारग जाल्या आनी अशें आसतना जायते विचार आसात रांदवेचेंत जेवण करीचें गे दुसरें केल्यार जायना गे कित्याक रांदवे म्हणल्यार आसतना एक सवाल विचारतात. पयलें म्हजें चिंतापकीचें म्हळ्यार पावशिल्ले दीस कश्टांचे दीस आसले आनी त्या वेळार लोकांक तरेपटी जेवंकी समान नातल्लें. देखून तांणी सागोळे कर्ण भात पिकोवन रेडी तयार जाल्लें. मोंतीच्या फेस्ताक तें बेंजा जाल्ल्या तक्षण दुसरे दिसा ताणें तें लुवोन तांदूळ कर्ण जेवंक सुरू केलें. आनी तशें आसतना आनी ताच्या सांगाता ताणेंच लावन केल्ली ती रांदय. भायर वचोचें म्हणना पयशे गरज नात. कितें तांणी केलां आनी तांकां मेळटा तातूंत तें तृप्ती जाता. तशें जाल्यार हें फेस्त रांदयेचें जावं की कारण देखून आनी देखून मांस मासली त्या फेस्ताक ना. ताणेंच केल्ली रांदय आनी ताणेंच लावन केल्लें भात तांदूळ हें सांगाता. तांणी संतोशान जेवंकी एक तांकां एक विशेश तरान अवकाश मातने एक धादोसकाय आसा. हय तें हांगा पूण कुंदा पुर्तुगेजीन येता आसतना तांकां दनपारां ह्या मोंतीच्या फेस्ताक मासलीच जायचे म्हणून म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार मासली तेणेचो लोक मासली धरता. तांचे वावर तो मासली जावन जियोवचो. पूण हांगासर रयत बेळें कर्ण जियोवचें तशें तो अर्थ आसा. मोगाच्यानो हें वर्स प्रत्येक जावन आमच्या गोळी बापान आमच्या दियेसींत राजी संदानाचें म्हूण परगटलें. सुरवेर गोळी बापान सांगलें हें फेस्त न्ही मास्तर आमी इगर्जेन संभ्रमता आमच्या घरा आमी कुटुंबाचें फेस्त जावन संभ्रमता. हे कुटुंब सांगता येवन आतां प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी जाय की राजी संदानाची गरज आसची आमच्या कुटुंबा भितर. कित्याक बाबा मदें भाव आनी भयणी मदें जायतो मन आसतात आसा जायते समस्या आसात. एका कुशीन पळोवंक गेल्यार आमची कुटुंबां ल्हान ल्हान जाल्यात न्युक्लियर फॅमिली जाल्यात आनी अशें आसतना त्या दिसा सांगता येतात पूण थोडे फावटी मनां जड आसात. असल्या संदर्भात ह्या आमच्या सर्व वीक्षकांक राजी संदानाचो एक संदेश त्या मोगान जियोवचें तसलो बोक्सनान जियोवचें तसलो एक संदेश आमच्या वीक्षकांक. आमची
कुटुंबां ते ल्हान ल्हान जाल्यांत ते आमी पळयता आनी ल्हान जाल्यांत मात्र न्ही तर स्वार्थान हीं कुटुंबां जिवन आसात. वडिलांक तांच्या सांगता जिवंक तर तांकां नाका, तांची विलेवरी थोडे करतात, विलेवरी करनात. हे स्वार्थान जिवन ह्या आमीच पुरो दादलो स्त्री या व्हंकल न्हवरो म्हणचे आनी तांची भुरगीं अशें जिवन ते आसात. पूण जाता कितें येरा सांगता तांचो संपर्क उणो जाता, चिल्लर कारणां खातीर मनाभेद जाता आनी अशें जाल्ल्यान ही कुटुंबांनी संतोश धादोसकाय मेळच्या बदलाक ते कुटुंबां मनान जड जड जावन आनी देखून ह्या वर्सा प्रत्येक तरान हे वर्स राजसंधानाचें आनी कुंभसाराच्या सक्रामेंता मुखांतर देवात कडेन आनी एकामेका कडेन राजी आमी जावन कुटुंबाचो तो स्पिरीट, कुटुंबांतलो एकवट माया मोगू आमी परत तो बांदून हाडचे म्हणल्या त्या उद्देशान हे वर्स आमी त्या राजसंधाना खातीर समर्पण दिल्लें. आतां तसल्या संदर्भार मोंतीचें फेस्त हांवें आमच्या भावार्थ्यांक सांगचें. हें फेस्त आमकां तें एकवटाचें जायचें. मानभेद आसूं दी तो सोडचें, राग आसलो तो आमी विसरचे, कित्याक आमकां देवान दिलां एक आपुरबायेचें एक संस्था म्हळ्यार कुटुंबांत आमी कितल्या मापान ते एकवटान आसां, संतोशान आसां, थंय समाधान आमकां आसा. आनी ह्या मोंतीच्या फेस्ता वेळार मोरी माय तिचें मिसांव एकच जावन आसलें, संवसाराक जेजू दिवचें. आनी तशें आसतना ती मोरी माय तिचें फेस्त, जल्मा दिसाचें फेस्त करता आसतना तिणें आमकां प्रत्येक तरान एक प्रेरण दिचें. ती आयल्या कुटुंबांत येवन आमकां शांती समाधान हाडूंक वाट दाखोवंक. आनी ती वाट तिणें दाखयल्ली प्रत्येक तरान सोडदोड करन एकामेका बोगसून आमी जियेचें म्हूण ती आमकां उलो दिता. हें फेस्त आमकां उलो दिता. तशें आसतना ह्या फेस्ताच्या वेळार आमी कितें मनभेद आसा, राग आसा वा मनसमनांत ते आमी समाकन काण घेया. कुटुंबाच्या संद्या मदें तशेंच त्याच सांबारा आमी चडून आसलें बोगसून आमी जिवन येरांक आमी एक देख जायचें. आमी क्रिस्तांव जेजू म्हणलें तुमी जावन आसात पृथ्वीचें मीठ, तुमी जावन आसात संवसाराचो उजवाड. आमी आमच्या असली माया मोगाची जिणी, कुटुंबांत संतोश समाधानाची एकवटाची जिणी आमी जियेतना येरांक आमी प्रत्येक तरान एक संदेश दिता. आमी क्रिस्तांव रागान आमी जिवोवची मनशांनी. जेजून आमकां सांगलां बोगशिया आनी तुमकां बोगसाणें मेळटलें म्हूण. आनी तें आमी चड नासलें समाकन काणयोन जियेतना येरांक एक देख जाता, येरांक एक संदेश जाता, संदेश मेळटा. तो आमी ह्या प्रत्येक तरान मोंतीच्या फेस्ता वेळार आमी तो दिचे. एकामेका आमी बोगसून बोगसाणें मागोवन एकवटान कुटुंबाचें जेवण, एकवटाचें जेवण तें आमी दादोसकायेन आमी तें जेविचें आनी अशें संतोश पावचें म्हणून म्हजी आशा. मोरये मायेक आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता फुलां अर्पूंक. आनी भविश्या मोरये मायेक अर्पूचें वर्तें फूल जावन आसा आमचें जिवीत. आनी केन्ना आमी एकामेका लागीं सोडदोडीन माया मोगान बोगसनाच्या स्पिरिटान जियेता तितल्या परमळाचें फूल दुसरें ह्या संवसारांत ना. केन्ना न्ही मात्र आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब एक फूल जाता, एक परमळ दिवचें तसलें भौसोबीत फूल जाता. मोरये मायेक संतोश दिवचें तसलें फूल जाता. भौसोबीत संदेश तुमी आमकां दिलो. कंडी जावन मोगाचें न्हू आमकां 30, 40, 50 वर्सां जाल्ल्यांक आनी ताच्या वयर जाल्ल्यांक
या फेस्ता विशांत एक नाही एक विशेष संतोष दिवस तसलो स्वारस्य बरेत उडास असा जावं करो आम्ही फुलं हाडच्या विशांत या कोबू काण घेवच्या विशांत या असल्या संती विशांत तुमच्या जिवितांत जाल्लें एक स्वारस्य बरेत या फेस्ताच्या फेस्ताक नक्की जाऊंचे असले एक स्वारस्य बरेत गणित आमच्या संगी वांटून घेतली या पेक्षा एक स्वारस बरेच संगत या संतोषाची संगत न्ही जायत्यो संगती आसात. आमी ल्हान आसतना फुलां ओडचें सांगाता मेळोन तरेपटेन ताची फुलां आनी काण घेवन आमची फुलां एक्सचेंज करची. त्या मद्द्यां व्हडलें फूल ना जाल्यार ताचे कडेन 2 फुलां आसा जाल्यार तांतले एक काण घेवन हांगा तो काली दिना फाटीन ताका तितल्यान दिवचें वय एक्सचेंज करचें तें. ताचे उपरांत कोबू हाडून घरा येवन बरें संतोशान उडकाणां मारन ताचे उपरांत कोबू खावंक आसा. आनी ताचे उपरांत जेवण तें जेवण सांगाता जेवचें सांगात जेवता सगळ्यांनी सांगाता मेळोन जेवताना मात्र न्ही त्या वेळार देवादीन जाल्ल्यांचोय उडास काडटात. ताचें म्हळ्यार कुटां म्हळ्यार खाली दिसची मात्र न्ही दिसनातली अंतरलेली ती कुटुंबांत एक कोटून आसात म्हणलो तो अपुरबायचो एक उडास काडचो. हे म्हणटा फेस्त म्हणटाना एक खाली संगत न्ही मस्तो संगती आटापून मस्तो दादोसकायाच्यो वस्तू आसात आमकां उडासां काडच्यो संतोश दिवच्यो देखून ते म्हणचे फेस्त म्हणटा आसतनाच काळजांत संतोष. मग न्हू खंडीत जावन आयचें हें वर्तें फेस्त दादोसकायाचें आमी धन्यदेवाक दिन वचचें कित्याक आमच्या साल्वत्सवाचें विशेष ती कृपा मोरये मायेच्या जल्म मुखांतर सुरू जावचें आसली आनी तें आज आमी संभ्रमता. आनी आमकां मंगळुरी क्रिस्तांवांक एक वर्तें बेसांव जावन आसा तिच्या जल्म सांगाता आमी कुटुंबाचे दिसी संभ्रमलो आनी आज आमकां आनी जायके संतोशाचो दीस कित्याक आमच्या कुटुंबाचो वडील देवाची कृपा गवळी बापा मुखांतर आमकां मेळचें आनी तांचो संदेश आमकां मेळ्ळा. आज खंडीत जावन आमी मिसाक गेल्या आशिर्वाद आमी घेतला पूण गवळी बाबू आम्हा सुमेस्तांक आतां आपणाचें बेसांव दिता आमकां बेसांव. मोगेच्या भावानो भयणीनो मोंतीचें फेस्त बाळोक मोरयेक मान करचें फेस्त. बाळोक मोरयेक आमी 9 दीस फुलां भेटोवन मान केला. खंडीत जावन मोरयेक ह्या मुखांतर संतोश जाला आनी तीच मोरी माय आमच्या कुटुंबान येवन मस्ती करून दी. आमच्या कुटुंबांक एकवटान जियोंक ती प्रत्येक तरान आदार दिवन दी. आजकाल आमकां कुटुंबांत तो एकवट उणो उणो जाला गी म्हूण दिसता. मोरी आमकां जाय कित्याक ती एकवटाक कारण जाता. ती मोरी तिच्या पुताक जेजूक हाडून आमच्या कुटुंबांनी येवन वस्ती करून दी. तेंच आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक कुटुंबाचें जेवण म्हणटा आसतना सर कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळटात. मोरी त्या सर्व सांद्यांक बेसांव दिवन दी म्हणून हांव आशेवन हें बेसांव तुमकां दिता. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या न्हू आज खंडीत जावन व्हरतो एक संतोशाचो दीस आमकां मोरये मायेचो जल्माचो दीस आमी संभ्रमलो आनी आज आमच्या संगी थोडो वेळ करसून हो सोबीत उडास हाडून ह्या फेस्ताचो अर्थ आमकां समजोवन आपणाचें बेसांव आमकां दिल्ल्या सुमाणादीक गवळी बाबू एलोशियस पॉल डिसोजा तुमकां सर्व कार्मेलितांच्या तर्फेन आनी तशेंच कार्मेल किरण कार्याच्या वीक्षकाच्या तर्फेन काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. थँक्यू. देव एक अवकाश म्हाका दिल्ल्याक आनी आमच्या दियेसेसीच्या सर्व म्हज्या लोकांक हे 2 शब्द मोरये माया विशांत मोंतीच्या फेस्ता विशांत सांगूंक म्हाका अवकाश करून दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तर मोगाच्या न्हू आज ह्या कार्मेल किरण कार्य वीक्षण केल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. सर्व कार्मेलितांच्या तर्फेन गवळी बापाच्या तर्फेन तुमकां संतोष भरीत मोंते साहेबीचें फेस्त मागता. सर्वेस्पराचें आशिर्वादा सदांच तुमचेर आनी तशेंच तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.
देव बरें करूं.